शेनवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एम्सात वचपाक गोंयच्यान भायर सरले। त्या उपरांत गोंयचो भाजपाचो कोर ग्रूप कामाक लागला। सकाळच्यान तांणी बसका सुरू केल्या। भाजपाच्या आमदारांक ते मेळ्ळे। त्याच बरोबर युती पक्षा बरोबरूय बसका जाल्यो। प्रदेश भाजपाच्या कोर ग्रुपाच्यो बसका सुरू। कोर ग्रुपांतले कांय वांगडी फातोड्ड्या विजयाक मेळ्ळे। भाजपाच्या 3 आमदारां बरोबर पणजेय बसका घेतली। बसकांचें सत्र सकाळच्यान सुरू। भाजपाचे 17 आमदारांचे टार्गेट। भाजपाचे 14 वेल्यान 17चेर वचपाचे टार्गेट। आयतारा भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस रामलाल, गोंय भाजपाचे निरीक्षक BL संतोष गोंयांत पावता। सोमारच्यान लिडर निवडपाक बसकांचे सत्र सुरू जातले। रामलाल आनी BL संतोष सोमारा सकाळच्यान बसकांक सुरवात करता। सगळ्यांत पयलीं भाजपाच्या विधिमंडळ गटा बरोबर बसका जातली। त्या उपरांत ते युती पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळून चर्चा करतले। सोमारा सरकाराच्या नव्या लिडराचें नांव फायनल जावपाक शकता। भाजपाचे एका गटा बरोबर कोर ग्रुपाची बसका जाली। पर्रीकारान मुख्यमंत्री रावप आनी भाजपांतल्या एकट्याक मंत्रिमंडळांत घेवन उपमुख्यमंत्री करून सरकार चलोवप असो विचार आमदार फुडें करता। ना जाल्यार मोगो सारको पक्ष भाजपांत विलीन करून सुदीनाक उपमुख्यमंत्री करून कारभार चलोवपाची सुचोवणी आमदारांनी केल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत आशिल्ल्यान गोंयाक पर्यायी लिडर दिवपाचो निर्णय योग्य वेळार घेतले। सध्या पर्रीकार बेगीन बरो जावचो म्हूण मागुया म्हूण BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिडिया कडेन उलयलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।